नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। गांवगिऱ्या वाठारांतले खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात ताच्यो हेडलायन्स। करणी सेनेचेर करात कारवाय, कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोन वाझाची मागणी। लिंगीक छळणुकेच्या तपासाक आयले वेगळे मॉडर्न, पुलीस उपनिरीक्षकान भेश्टोवन घेतले स्टेटमेंट, दोतोराचो आरोप। वास्कोच्या सप्तकाक फाल्यांच्यान सुरवात, गर्दी टाळपा खातीर केल्या उपाय येवजण। पिसुर्ल्या केमिकल मेस्तुरात आशिल्लें उदक सोडलें व्हाळान, कारवाय करपाची सरपंचाची मागणी। दिवचल बस स्टँडाकडल्या रस्त्याचेर परतून बसयात डिवायडर, बसकारांनी केल्या मागणी। गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयली नागपंचम, घराघरांनी मुर्ती हाडून केली नागाची पुजा। आता पळयात खबरो विस्तारांत। करणी सेनेच्या कर्तुपाचेर कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोन वाझान खर टिका केल्या। तशेंच अशे प्रकार परते घडचे न्ही हाचे खातीर पुलिशेन तत्पर रावपाचें आवाहनूय तांणी केलां। करणी सेनेन केल्लो प्रकार हो समाजात फूट घालपाचोच प्रकार आशिल्ल्याचें आंतोन वाझ सांगता। हे विशीं पुलिशेन दुबाविता आड कितें कारवाय केली हेवूय ताणें जाणा जावन घेतलें। डायरेक्ट हांव पुलीस स्टेशनार गेलो जेन्ना पी.आय. आमचो आहलो पी.आय. हांव आतां मेळून डिस्कस केलें आनी पी.आय. हांवें डायरेक्ट केलां, डायरेक्ट सांगलां बाबा हें कितें जालां घडलां तें सारकें न्हू, हाचेर कडक इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी तो एरेस्ट जावपाक जाय। कितें असली घडणी ही हेजेनी फुडें आमकां जावपाक नाका। कितें आमचो जो सांकवाडे धाकलो विलेज आसा, जी आमची शांती आसा, जे आमचे हिंदू क्रिस्तांव भाव एकामेकागेर वयता, एकामेकागेर जावं गणसां जावं आमचे क्रिसमसाक जावं एकमेकाक वयता आनी जे कोण दुसरे येवन जे आमचे सांकवाडे विलेजीन येवन असली घडणी घडोवप म्हणल्यार हें सारकें न्हू। आनी इतले मुद्दम हे रातचे टायमार येवन हें अशें करप हें सारकें न्हू। हांव जेरूल म्हाका दिसता, म्हाका इतली गॅरंटी आसा जो पी.आय. आसा तो जेरूल तांकां एरेस्ट करून हाडटलो म्हाका दिसता। तांच्यांनी ताका कितें जी तांकां सेक्शनां लावपाक जाय ती सेक्शनां ऑलरेडी ताणें म्हाका दाखयल्ली आसा आनी ती सेक्शनां ताणें लायले आनी ताका जाता तितले बेगीन तो एरेस्ट करपाक तो ताका एरेस्ट करून हाडटलो। पुलिसान ताका आमी सांगलां थंयसर पुलीस स्ट्रिक्टली पुलीस ताणें आसपाक जाय, कित्याक परत आमकां असली जावपाक नाका आनी हें हांव जावपाक दिवपाचो ना। आनी स्ट्रिक्टली हांवें पी.आय. सांगलां जर अशें जायत हांव थिंगा वचून न्हिदतलो म्हणून, हांव सेक्युरिटी रावन हांव थिंगा रावतलो म्हणून हांवें स्ट्रिक्टली सांगलेलें आसा। आनी जरूर असलें जें फुडलें तर हांव जायत हांव जाल्यार हांव थिंगा रातभर हांव एकटो रावतलो आनी ह्या लोकांक जें हांव कितें दाखोवपाक जाय तें हांव दाखयतलो। लिंगीक छळणूक प्रकरणाक आतां वेगळें मोडण आयलां। छळणुकीचो आरोप आशिल्ल्या दोतोराच्या कोतान पुलीस उपनिरीक्षकान खंय स्टेटमेंट दिवपा खातीर आपल्याचेर दबाव घाल्लो। ह्या प्रकारा उपरांत दोतोराच्या बऱ्या मागप्यांनी डीवायएसपीची भेट घेवन ह्या प्रकाराचो तपास करपाची मागणी केली। डीवायएसपीन तांची मागणी मानून घेवन संबंधीत पुलीस उपनिरीक्षकाची चौकशी करपाचें उतर दिलां। तशेंच ही केस दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडेन दिवपाचें आश्वासन दिलां। केस डॉक्टर अवधीचेर फायल जाल्ली आसा ताजो निशेध करपाक आमी आयिल्ली आनी की ही गोश्ट बरोबर न्ही म्हणून आनी जशे तरेन पुलिसांनी ही सुरवातेक जेन्ना पळय डॉक्टराक ताच्या क्लिनिकांतल्यान आपोवन ताजे कडेन एक तरेचे पळय बिहेवियर जो PSI आशिल्लो ताजोय मुख्य तरेन निशेध करपा खातीर ती खंयचीच लॉ प्रोटेक्टींग ऑथॉरिटी सांगपाक शकना की तुजेर हांव थापट मारतलो किंवा तुजे क्लिनिकाक आमी तुवें लॉक लावन तुजी क्लिनीक बंद करपाक जाय, ही उतरां सामकी वायट। सो ताजोय एक निशेध करपाक आयिल्लो। आनी सगळे आमचे आख्खी स्टेट IMA इंडियन मेडिकल असोसिएशनाचे मेंबर, मडगांव IMAचे मेंबर सगळे जर्नल
फार्मा असोसिएशन, मागीर मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्स, मेंबर्स ऑफ द सिवीक सोसायटी सगळे आयिल्ले आसात हांगा. आनी आमी दोतोराच्या फाटल्यान सामकी ताट मानेन उबी आसात. म्हणजे अशी मेनली वचपाक डिवायस बीन आमचे सगळे बरे भशेन आयकून घेतलें. ताणें आमकां लॉय समजायलो. पूण आमची मेन प्रॉब्लेम आशिल्लें की डॉक्टरां जे पळय वागणूक मेळ्ळ्या पुलीस स्टेशनाक ती बरी मेळना आनी ताचे डिवायस बीन आपूण इन्क्वायरी करता म्हणटा. आनी ही हॅज ऑल्सो एग्रीड फॉर दॅट. आमचें तें एक मेन म्हणणें आशिल्लें. आनी सेकंडली ही इज गोईंग टू गो एज पर द लॉ. That we all agreed. We are not objecting to the making inquiry. We are mainly objecting the way he was called to the police station and the way he was treated, harassed, threatened, and told and give in writing that close the clinic. So that was also our main point today coming together. For the device was very nice and he has agreed to give police protection under police protection to open the clinic today. डॉक्टर बिल्ला आसा आनी आमी सगळीं भिल्यात की ताच्या कुडीन फातर मारत बंद कर म्हणून सांगिल्लें कित्याक पडलें काय ना. सो इफ पुलीस ओपन दॅट थिंग इट बिकम्स ऑफिशियल. दोतोराचेर एक ऑफेन्स रजिस्टर जाल्लो त्या प्रमाणे ते येयल्ले. त्या प्रमाणे आमी तांकां सांगलां की इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेजार आनीक तेंचें एक एलिगेशन आसलें की तेंचे कडेन तेंचे ऑपोजीट सायडीचे कोणें पयशे मागले म्हणून. आमी सांगलें तांकां आमची इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज आसा आनी कोण पयशे पळय मागला पळय म्हणटा तेय तुमी कंप्लेन दिया. आमी त्याय सायडी इन्क्वायरी करतले आनी गरज पडल्यार आमी कायदेशीर एक्शन घेतले. आमी केस रजिस्टर केला एज पर कंप्लेन कितें आसा न्हू त्या प्रमाणे आमी केस रजिस्टर केला. करून आमी तेंचो दोतोरांचो डिमांड आसा. आमची सिनियर ऑफिसरान उलोवलें नांव. अंदू वर्साचो वास्को सप्तक 22 ऑगस्टा सावन सुरवात जातलो. देखून सगळ्यांनी व्हडा उमेदीन सप्तकाक येवचें अशें आवाहन वास्को दामोदर भजनी सप्तक समितीच्या वांगड्यांनी केलां. सप्तकाच्या फाटभुंयेर दर वर्सा देवळांत श्रीफळ दवरतना खूब गर्दी जाता. ते भायर पार्किंगेचो आनी कोयराची लेगीत समस्या उप्रासता. देखून अशी परिस्थिती निर्माण जावची न्हय म्हणून सगळी उपाय येवजण केल्या अशी माहिती उत्सव समितीच्या वांगड्यांनी ह्या वेळार दिल्या. ह्या वर्साचो श्री दामोदर सप्ताक 22 तारखेक सुरू जातलो. 22 ते 23. सो ताची सगळी सविस्तर म्हायती आमचे पदाधिकारी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी तुमकां दितले. पूण मेन उद्देश म्हळ्यार कितें आमी नॉर्मली अपील करता कारण वास्कोच्या लोकांक सगळ्यांक खबर आसा सप्ताक केन्ना म्हणटलो. त्या भायर आतां कितें जालां ह्या दिसांनी इन द लास्ट फ्यू इयर्स सप्ताक इज बिकम सो फेमस that people all over Goa wants to come for the Saptak. So many times communication जायना तेन्ना एकदां प्रेसाक तुमकां सांगलें की तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक कळटलें त्या पडेन ज्या कोणाची इच्छा आसा ताणें येवचें भोवसंख्येन येवचें आनी सप्ताक उपस्थिती लावची. ह्या वर्सा आमकां बाकीचो कांय इश्यू ना. गेली 3-4 वर्सां आमी कोविडा खातीर खूब रिस्ट्रिक्शन आशिल्ली ताका लागून खुबशे इश्यूज वेर देर. नाव दीस टायम देर इज नो इश्यू. सप्ताह विल बी लायक द नॉर्मल सप्ताह दॅट वी वर डुईंग अर्लियर. फक्त एकूच रिक्वेस्ट आसा कितें स्थापनेच्या वेळार परत आमी जी सिस्टम घाल्ली तशें 1-2 तास कोणें थंय चड गर्दी करची न्हय कित्याक मागीर सगळ्यांक दर्शन मेळटलें. त्या वेळार ते पळय स्थापना जाता न्हय 12 वरांचेर तेन्ना ती सगळी रश जाल्ल्यान भितर लोकांक सारकें उबें रावंक मेळना. तेन्ना जनतेन तें समजून घेवन तें एकदां सुरू जालें की 1-2 तासान मागीर एंट्री करपाक हरकत ना. सगळ्यांक दर्शन मेळटलें. तें आमी रिक्वेस्ट केल्लो. आतां कितें जाता वर्सान वर्स वाडता. आतां कितें करचें पडटा हाजे फुडें की ताजेर कितें तरी एक रूल काडचो पडटलो आनी तो स्ट्रिक्टली ओबे करचो पडटलो. अजून पर्यंत तशें कांय करूं ना. हाजे वेळार आमी केल्लें केन्ना कोविडाच्या वेळार तें रिस्ट्रिक्शन घाल्लें. आतां कितें जाता हे पुलीस म्हणटा ते पयलीं नासताले आतां आयल्या बरताली काय पयलीं येताले वाडला रावताले. आतां ते कितें करता सगळे भितर गर्दी करता. पयल्या वर्सा 20-25 पुलीस वांगडात देवळान भितून दर्शनाक तळयो नासल्या. नॉट ओन्ली पुलीस म्हणना पण बाकीचे डिपार्टमेंट सगळ्यांनी आतां हांव नांव घेना कोणाचें सगळ्यांनी करूंक जाय. आतां कोणी समजा मिनिस्टर आयलो मिनिस्टराक ओके आतां घेता ना म्हणून जायना न्ही. तो मिनिस्टर कोणूय जावं तो हिंदू जावं मुस्लीम जावं कोणूय जावं घेता. पूण ताणें ते जबाबदारी घेवपाक जाय की आपले बरोबर 20 लोकांक घेवन येवंक जायना भितर. तातूंत आनी प्रॉब्लेम जाता न्ही. वी आर नॉट ऑब्जेक्टींग पूण कितें जाता ते बाकीचे आहा ते दे आर नॉट दे मे बी पार्टी सपोर्टर ऑर आनी कितें आसतलें पूण तांकां भितर हाडून कितें उपयोग आहा.
ताका प्रायोरिटी दिवपाक जाल्यार मागीर एकदां जालें की तांकां भितर घेवया मरे कोण ना म्हणटा अशें जावन मागीर ते कन्फ्युजन जाता. सो एवरी रिक्वेस्ट इज ओनली अवॉइड सच थिंग. जे कोणाक तळी वार्षिक आहा पळय ताणें घेवन येवची. एक दोग जाण तांचे बरोबर एक चलता पूण 10-20 लोकांक घेवन येवप म्हणटा तें बरोबर न्ही. पर्ये मतदारसंघातल्या उद्देगीक वचणुकेंतल्या फोंड्या इन्वोकेर लिमिटेड ह्या कोयर प्रक्रिया कंपनीतल्या रसायनान भरशिल्लें उदक व्हाळांत सोडत आशिल्ल्यान उदका संपत्ती तशेंच प्राणी सुकणी हांचे जिणेचेर गंभीर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. हे कंपनीतले दूषित उदक व्हाळांत सोडत आशिल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयले उपरांत थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. हे घडणुकेची रोखडीच दखल घेवन सरपंच देवानंद परब हांणी पळोवणी केली आनी कंपनीचेर खर कारवाय करपाची मागणी केली. अपघात घडचे न्हय म्हणून दिवचलच्या बस स्टँडा भायर रस्त्याचेर डिवायडर बसोवचे तशेंच कायम येरादारी पुलीस नियुक्त करचो अशी मागणी बसकार आनी प्रवाशांनी केल्या. बस स्टँडा कडल्यान बाजाराच्या दिकेंत वचपी रस्त्यावेले डिवायडराचे ब्लॉक सध्या गायब जाल्यात. देखून हो रस्तो येरादारीक धोक्याचो जाल्लो आसा. हे उत्कृष्ट शहर म्हणून आमच्या गोंयांत मानले जातात. जे कितें बरें बरें घडटा आमच्या भितरूच सुरवात जाता. त्या प्रमाणे आयज आमच्या ह्या बस स्टँडाचेर हे जे डिवायडर असले ते काडून उडयले. तितून अपघात जावपाची शक्यता आसा. ताका लागून ते सरकारान कोणी जेका तेंच्या संबंदीत अधिकाऱ्यान ते डिवायडर परत घालचे कित्याक सांग आनी हांगा मातशें पार्किंगूय थंय गाडयो दवरता आनी आनीक अडचण जाल्ली आसा. ताका लागून बेगींतल्या बेगीन हे डिवायडर सारके आसले ते परत घालचे आनी बस स्टँडाचें काम बेगीन करपाचें. तशेंच आतां आमचे हे उणके पडलेले आसा साचलेले आसा तातूंत सुद्दां लोकांक एकदम भीती निर्माण जाता. ताका लागून तेजें काम जातलें तें बेगीन करचें. रस्त्याक जे जे खंय खड्डे पडलेले आसात ते जाता तितले बेगींतल्या बेगीन तुमी खड्डे भरून घेवचे अशें हांव ट्रॅफिकाक आनी ट्रॅफीक जाय. आमच्या हांगासर ट्रॅफिकाचो हे जो आसा इम्पॉर्टंट भाग जाल्लो आसा कित्याक 2-3 रस्ते ह्या एकत्र येयल्ल्या कारणान हांगासर एक्सिडेंट जावपाचो संभव आसता. ताका लागून हांगासर आमकां ट्रॅफीक हो रेग्युलर आसूंक जाय. आमच्या स्थानीक आमदाराकूय हांव विनंती करता की हातूंत बेगींतल्या बेगीन लक्ष घालचें आनी आमची मागणी पुरे करची मान्य करची. डिवायडर आहले ते काडले आतां आनी पूण गाडयो येतात तो कोणी कितें जालें करता कितें मागीर ताका लागून ते घालून घेवंक जाय न्हू तें. आनी हेवटेन बस स्टँड आसा हेवटेन बटन हांव हेवटेन न्हू हांगा गाडी हांगा येता. व्हडल्याचो आवाज जाता व्हडल्यान वता न्हू गाडी ताका लागून न्हू. तुजें कितें मागणी आहा आनी मागीर ते घालूंक जाय न्हू तें बरें आसलें तशें. बरें आतां ते घालूंक जाय न्हू. हांगा एक ट्रॅफीक पुलीस जावो पडटा. हांगा एक ट्रॅफीक पुलीस जावो न्हू. हांगा एक ट्रॅफीक पुलीस जावो हांगा गाडी उलो नाका मदीं. दिवचलच्या तात्पुरत्या बस स्टँडा लागीं येरादारीचेर नियंत्रण येवचें आनी अपघात घडचो न्हय म्हण बाजारात वचपी रस्त्याचेर डिवायडर बसयचे. पण सद्या पळयत जाल्यार ह्या रस्त्यार हे डिवायडर दिश्टी पडना. हे डिवायडर कोणे काडले आनी कित्याक काडले ताचें कारण अजून कळना. पण हे डिवायडर नाशिल्ल्यान हो रस्तो परत एक फावट धोक्याचो जाल्लो आसा. सांखळे म्हापसाच्यान येवपी बसी बस स्टँडार भितर घेतना आनी भायर काडटना बस चालकांक कसरत करची पडटा. एखाद्रे वेळार हांगासर भिरांकूळ असो अपघातय घडपाक शकता. हे डिवायडर परत बसोवचे तशेंच ह्या सुवातीचेर एक ट्रॅफिक पोलीस कायमचो दवरचो अशी मागणी बस चालक आनी हेर प्रवाशांनी केल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत. श्रावण म्हयन्यांतली पयली परब म्हणल्यार नागपंचम. सोमारा गोंयच्या चडशा वाठारांनी घराघरांनी पारंपरीक पद्दतीन नागपंचम व्हडा भक्ती भावनेन मनयली. घराघरांनी नागोबा म्हणल्यार नागराजाची मुर्ती हाडले उपरांत पूजन जालें. नागपंचमी निमतान बच्चे कंपनी खोशी आशिल्ली. पळयात नागपंचमीची कांय खिणचित्रां.
श्रावण महिन्यातल्या पहिल्या सोमाराक मडगावच्या दाम बाबाच्या देवळात व्हड भक्तिभावनेन सुरुवात जाल्या। दनपारच्या 12 वरांचेर सुरुवात जाल्ली ती रातच्या 12 वरां मेरेन चलतली। सगळे थळावे लोक व्हडा संख्येन ह्या पहिल्या सोमाराक उपस्थित आसतले। दर श्रावण महिन्यातल्या पहिली सोमाराक दामबाबा सालांक भक्तिभावान हो सप्ताह करतात। पयलीं हो दुसरी सोमारा जातालो, पयलीं आमची भुरगीपणां हवी। आतां हो दर पहिली सोमारा करतात 12 वरांचो, दनपार 12 ते रातचे 12। पयलीं अखंड 24 वरां चालो, सकाळचो सुरवात जालो, दुसरी 12 सोंपतालो। आतां त्याचे प्रमाणे लोकांचे आयकून आतां कमी जाला आनी दुसरी सोमारा जाता श्रावणांत। पहिली सोमार आज बाबा सोमार आज आमी भक्तिभाव प्रसिद्ध केला। आतां सगळी जातली होता सगळें आमी करता। भयण भावाच्या नाते घट्ट करपी सण म्हणल्यार रक्षाबंधन। रक्षाबंधन सणाक 8 दीस आसात। रक्षाबंधनाच्या फाटभुंयेर दिवचलचो बाजार सध्या राखयांनी फुलपाक लागला। वेगवेगळ्या डिझायनाच्यो आकर्षक राखयो बाजारांत लक्ष ओळून घेतात। राखयांची खरेदी सुरू जाल्या। वार्षिक पद्धतीनुसार आमचो रक्षाबंधनाचो हो एक उत्सवाचो दीस लागीं पावल्लो आहा। थोडेच दीस आहा खरें, पण उमेद ही सुरू जाल्लेली आहा। नागपंचम निमतान लोक एक सुरवात करतात की आतां एक भयण भावाचो जो उत्सवाचो दीस म्हणजे तो म्हणजे रक्षाबंधन तो लागीं येयला की सगळ्यांक एक वेगळीच उमेद। एक कोण पयस आसता तेंच्यांनी ऑलरेडी घेतलेल्यो आसा, परदेशाक आहा तेंच्यो ऑलरेडी म्हाजे कडेन अशे कस्टमर आहा की लंडनाक बीन ते सायडीक सुद्दां म्हाज्यो राखयो गेल्लेल्यो आसा। आनी हो आमचो एक हिंदू धर्मान एक पवित्र असो सण असो, त्या खातीर ह्या पवित्र सणाक जितकी उमेद आहा तितकी कमीच। आनी मागता हांव की सगळ्या बंधू भयणी ज्यो आसा तेंच्यांनी हो दीस सामको सणाचो कसो करपाचो, कित्याक रेशम धागो नाजूक धागो आपल्या भयणी खातीर आनी भाव आपली भयणीची वाट पळयता। त्या खातीर भाव सुद्दां एक तरेचो एक ह्या सणाक आतुरतेन वाट पळयता, भयणी येतली कितें तरी गिफ्ट दिवंक जाय। आनी असो तोल मोल करीत जाल्यार उत्सवूच हो। आनी बाजाराचो विशय उलोवंक गेल्यार बाजार आत्तां फुलता। 2 वर्सां फाटल्यान आमी एक तरेचो त्रास काडलो, पूण आतां तर असो दिसता की लोकांकूय उमेद आहा की बाजाराक भोंवपाचें पळोवपाचें नवीन नवीन। म्हाजे कडेन तर वैयक्तीक हांव वेगळोच हाडटा, कित्याक पोरचो डिझायन अंदू आमकां वेगळो जाय। भयणीक म्हणटा की आपणाक नाजूक जाय आनी कितें विशय आसता हे, पण थोडक्यान सांगपाचें म्हणजे उत्सव आनी आमी सगळ्या हिंदू धर्माक ह्या उत्सवाची आनंद घेवपाची म्हाजी मागणी।
दर एका तालुक्यात वचून गोयच्या मुक्ती लढ्यात आशिल्ल्या संग्रहातल्या पैलूक मुखार हाडपाक जाय। तशेंच मुक्ती लढ्यातली सगळी पात्रां भाषणां हांचे सगळ्यांचे संकलन करून प्रदर्शन करपाचो विचार आसा, अशें पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें। पुरातत्व खात्या अंतर्गत पयलेच फावट हो एक नवो उपक्रम चालू केला। सोमारा सांगे पालिकेच्या सभाघरांत गोवा स्ट्रगल फॉर फ्रीडम हांचे प्रदर्शन लायिल्लें। त्या वेळार सुभाष फळदेसाय उलयलो। प्रदर्शना वेळार सांगेच्या कांय वाचप घरां खातीर पुस्तकाय वाटली। आर्कायव्स डिपार्टमेंटान आयज पयलेच फावटी एक नवी उपक्रम सुरू केल्लो आसा, तो म्हणजे प्रत्येक तालुक्यान वचून त्या भागांतले जे भुरगे आसात तांचे आमच्या गोंयच्या मुक्ती लढ्यांतल्या संग्रामांतले अनेक पैलू मुखार हाडपाक जाय। जे आमचे कडेन मटेरियल आसा, जे लेटर्स आसा, ज्यो कविता आसात, त्या वेळावेळी जी इन्स्पिरेशन दिवपाक आनी फ्रिडम स्ट्रगलाक मशाल पेटोवन गोंय मुक्ती खातीर लढत दिता आसतना जी भाशणां आसात हाचें सगळें संकलन केल्लें आसा आनी ते संकलनाचें प्रदर्शन हांगा केल्लें आसा। आनी ह्याच बरोबर आमचे हिस्टोरियन बाब संजीव सरदेसाय हांचें लेक्चर आमी हांगा दवरिल्लें आसा। सुरवात बरी जाल्ली आसा। आमकां 12 तालुक्यां भितर वचपाचें आसा आनी मॅक्झिमम आमच्या भुरग्यां पर्यंत पावपाक जाय अशा पद्दतीन आमी कार्य करतात। म्हणजे आमचो जो कोर इतिहास आसा गोंयचेर आक्रमण करपी सगळ्यो परकीय शक्ती आनी ताचे नंतर आमचे गोंयान भितर लिबरेशन, आमचो आझाद गोमंतक दल किंवा नॅशनल काँग्रेस गोवा हांच्या ह्या सगळ्या हातूंतल्यान जे बरें आयिल्लें आसा ताचेर आमी पळयतात। ताळगांवां क्रिस्तांव भावांनी कणसाचें फेस्त व्हडा उमेदीन मनयलें। पळयात ताळगांवच्या ह्या कणसाच्या फेस्ताचें खाशेलेपण। गोमंतक टीव्हीचेर येवकार आयज तालिगांवांत क्रिस्तांव भावांनी कणसाचें फेस्त व्हडा श्रद्धेन मनयलें। कणसाचें फेस्त जें आसा तें 24 ऑगस्टाक पुराय गोंयांत मनयतात, पूण तालिगांव 4 दिसां पयलींच तें मनयलें वता। हे कणसाचें फेस्त मनोवपा फाटलें वैशिश्ट आनी तेची 2 उतरां आमी आयकून घेवया पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ कम्युनिदाद IC वेगस हांचे कडल्यान। ह्या कणसाच्या फेस्ताचे विटनेस आसा, पोर्तुगीज टायमा वयल्यान हे कणसाचें फेस्त तालिगांवांत तेंच्यांनी विटनेस केल्लें आसा। ती 2 उतरां तेंच्या कडल्यानूच आयकून घेवया। पयले सुवातेर हांव सगळ्या तालिगांवच्या गांवच्या भाव भयणांक तशेंच गोंयकारांक हॅपी फिस्ट हार्वेस्ट फिस्ट म्हणून विश करता। आनी वर्थ म्हणटा पळय तो ह्यो आमच्या फेस्ताचो जेन्ना पोर्चुगीज गोंयां कडेन झगडटाले आदुलशा कडेन, तेन्ना ते हारले आनी तेंचे कडेन कांय जायना जालें। तेंचे कडेन केन्ना जायना म्हणून कांय जायना जालें म्हणून ते तालिगांवचे भाव फुडें सरोन तांकां जेवणाचो आदार दिलो। चड करून कम्युनिदादीचे वांगडी आसलेले पळय ताणें वांगडी लोकांनी आनी तांकां आदार दिलो। आदार दिवन तांकां जाता ते भाशेन तेंची पोटाची भूक मारली। तेन्ना पोर्तुगेजान राज चालू केलें गोंयांत। तेणें आमकां तालिगांवकारांक पयलो एक दिनवास करपाक आनी तेंचें नांव सामान दवरपाक पुर्तुगालाक सुद्दां तेणी बरोवन दवरलें। तालिगांवच्या गांवकारांनी आमकां हेल्प केलो म्हूण तालिगांव तेणी एक प्रिविलेज दिलो, कित्याक आमी तांकां हेल्प केलो म्हणून पयलें तिसवाडीन करपाक। पोर्तुगीज आदिलशाही कडेन जेन्ना झगडले तेन्ना ह्या तालिगांवच्या लोकांनी खंय तांकां धान्य दिवपाक मदत केली जेन्ना ते उपाशी पडले तेन्ना, म्हणून हे तांकां अधिकार दिलो पोर्तुगीज लोकांनी की तुमी 4 दीस पयलीं हे कणसाचें फेस्त जें आसा ते तालिगांव मनयात म्हणून। आमी कितले आधुनिकतायेच्या दिकेन पावलां मारता आसुये किंवा कितले आमी मॉडर्न जावये, पूण हे वडिलोपाट जी चलत येयल्लेले जी प्रथा आसा किंवा हे सण बारीक बारीक जे आसा ते आमी साजरो करून, जशें की हे कणसाचें फेस्त मनशाचे निसर्गा कडेन आशिल्लें नातें दर्शयता। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरीश परबामणकार। आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता। आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।